महाराष्ट्र सावंतवाडी हांगा शुक्रारा भाजप युवा मोर्चा वतीन सिंधुरत्न जॉब फेराचे आयोजन केल्ले। या फेरांत गोयच्या कंपनींनी वांटो घेतिल्लो, ताका लागून गोयच्या तरणाट्यांक सोडून ह्यो कंपनी गोंया भायल्या लोकांक गोंयांत रोजगार दितात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब हांणी केला। जाल्यार ह्या जॉब फेरांत गोयच्या कंपन्यांनी वांटो घेवंक ना अशी माहिती गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना गोंय उद्देगीक संघटनेचे आदले अध्यक्ष दामोदर कोसकार हांणी दिली। हो बीजेपीचो सरकार कसो गोंयकारां वांगडा खेळ करता, डबल इंजिनाच्या नांवान कशे आपले दुसरे स्टेट्स आसा ज्या जाग्याचेर बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा त्या गव्हर्नमेंटाक कशे आमचे नोकऱ्यो विकता, कशे गोंयांत जे कंपनीज आसा ते कंपनीज सगळो रिसोर्स गोंयचो यूज करता, पूण फायनली तो रिसोर्स गोंयकारांक लागून यूज जायना तर तो भायल्या लोकांक लागून जाता। आमच्या सरकारान जर आमी पळयले जाल्यार हेच्या पयलीं जॉब फेअर केल्ले, जॉब फेअर केल्या उपरांत अशें सांगलें की गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, पूण जेन्ना ऑक्टोबरान डेटा येयलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या डिपार्टमेंटाचो जेन्ना डेटा येयलो तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की आख्या गोंयान आख्या इंडियेन भारत देशान गोंय हे नंबर 2 स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर अनएम्प्लॉयमेंट आसा। 9.7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो। ते हो जॉब फेअर ऑर्गनायज करता सावंतवाडी हांगा। आता ते जॉब फेअर करता जाल्यार आमकां काय फरक पडना, ते आपल्या राज्यान जॉब फेअर करू, नोकऱ्यो दिवं नोकऱ्यो ना दिवं तो तेंचो कन्सर्न। आता हो जॉब फेअर करता तो आमकां कितें परिणाम जाता हे इम्पॉर्टंट आसा। आता हे जे डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन न्हय ट्रिपल इंजिन, तेच्या पयलीं 4 इंजिनां तेंची आसली, कर्नाटकानूय आसली। आता हे इंजिन तिसरे इंजिन म्हणजे महाराष्ट्रा जे आसा पळय ते महाराष्ट्राक कशे सपोर्ट करता ते पळयात। आयज जर तुमी खंयच्याय कंपनीन वचा, फार्मास्युटिकल कंपनीन वचा, चडशे आता तुमी ग्लेनमार्कान वचा नाजाल्यार लुपिनान वचा, मायक्रोलॅबान वचा, हे कंपनीन तुमी वचा तुमी पळयात तुमकां मॅक्झिमम महाराष्ट्राचे गाडयो। पूण आता ही दादागिरी तेंची परत जाल्ली आसा। गेल्या असेंब्लीन गेल्या म्हणजे सरकार जाल्या उपरांत रोखडेच जी असेंब्ली जाल्ली तेन्ना लेबर मिनिस्टर आमचो बाबूश मोन्सेरात तेणी सांगलेलें की गोंयकार वर्सीस नॉन गोवन, गोवन वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो 3 म्हयन्यान आमी असेंब्ली फुड्यान दवरतले, आमी तुमच्या फुड्यान सादर करतले। पूण जर आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाता सरकाराक ह्या मार्चान, पण अजून मेरेन गोवन वर्सीस नॉन गोवन डेटा अजून मेरेन ह्या कंपनीनी सरकाराक दिल्लो ना आणि ह्या सरकारान त्या कंपनी कडल्यान घेतलेलो ना आणि अजून मेरेन तो असेंब्लीन प्लेस जाल्लो ना। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो डबल इंजिन बीजेपी सरकार गोंयकार भुरग्यांक फक्त लाचार कशे दवरपाक सोदता, टोर्नामेंट आनी नरकासूर करून फक्त तेतून बिजी दवरपाक सोदता, तेतून हॅपी दवरपाक सोदता आणि आमचे नोकऱ्यो काडटा आणि भायल्या लोकांक विकता। आता हे जे जॉब फेअर जाले हितून तुम्ही जर पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 30 कंपनी जे आसा, जे कंपनी गोंयचे कंपनी 30 कंपनी थंय वचून जॉब फेअर पार्टिसिपेट जाला। हे आता जॉब फेअर गोंयांत एक सरकारान केलो, त्यानंतर सरकार ओगी आसा त्या जॉब फेअरान कितल्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें, कितल्या भुरग्यांक ऑफर लेटरां मेळ्ळीं, कितल्या भुरगे थंय जॉयन जाले, तेंचो सॅलरी स्ट्रक्चर कितें आसा ते कन्फर्म जाला काय ना, तेंकां घेतला काय ना, तेंकां काडून उडयला काय ना, तेंकां हॅरेसमेंट जाता काय ना, तेंकां एक्सप्लॉयटेशन जावन भायर मारलें काय ना, हे अजून मेरेन सरकारा कडेन कसलोच 1 रुपयाचो सुद्धा डेटा ना। पूण हे जॉब फेअर करपाक कोट्यांनी सरकारान रुपया मोडले, आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे थंय मोडले, एडवर्टिजमेंट केले, सगळे होर्डिंग्स लायली जॉब फेअर जॉब फेअर जॉब फेअर म्हणून व्हडलो हंगामा केलो, व्हडलो ड्रामा केलो, पूण आउटकम कितें? जर तुम्ही जॉब फेअरान जर आमकां गोंयकारांक जर कामां दिल्ली जाल्यार हे 30 कंपनी सावंतवाडी वचून जॉब फेअरान पार्टिसिपेट जावन थंयच्या भुरग्यांक कित्याक घेवपाक सोदता? जॉब फेअराचे बद्दल सिंधुदुर्गान जे जाता म्हणटा ते हांवें मुद्दम ते लिस्ट तुमी धाडलेले ते चेक केले थोडे कंपनी कडेन, आनी चडशे कंपनीन सांगलें की कोणूच थंय पार्टिसिपेट जावंक ना। सो आतां हे तो म्हणटा ते खंयचे ते म्हाका खबर ना शुअरली, ऑर जस्ट
पण लास्ट टायम जशें हांवें म्हटलेलें तशें स्पेसिफिकली फार्मा युनिटाक आमी सांगलेलें की तितले गोंयकाराक घेवचें म्हणून कामाक आनी कित्याक तांकां फाटल्या दिसांनी खूब प्रॉब्लेम जाल्लो स्ट्रायकाचो भायले लोक आशिल्ले ते स्ट्रायकार वताले कारवारचे आनी सिंधुदुर्गाचे आनी जेन्ना लास्ट गोंया जॉब फेअर जाल्ले पळय स्पेशली इन वेर्ना तातूंत ऑलमोस्ट 250 जॉब्स तांच्यांनी दिल्या नोकरी दिल्या आमकां तो म्हणटा ते कांयच कोणाकूच नोकरी मेळूना म्हणटा ते बरोबर न्ही खुबश्या जाणांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां ते गोंयकाराक प्रिफर करता आतां थंय कोण आयला ते म्हाका खबर ना हांवें 4-5 जाणांक जे लिस्ट आहा तांकां विचारलेलें आनी तांच्यांनी सांगलें की आमी काय थंय पार्टिसिपेट करूं